Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. वेदांता आणि गीता बाला परोळेकराची लिजांच्या काळाविशीं सुप्रीम कोर्टातली केस 9 सप्टेंबराक न्यायमूर्ती चंद्रचूडाच्या मुखेलपणाखाला 3 जुईजांच्या खंडपीठा मुखार सुनावणेक येता. गोंय सरकारान आपली रिव्ह्यू याचिका कंपन्यांच्या याचिकांबरोबर हाताळची म्हूण यत्न करता. फाटल्यो 3 सुनावण्यो इतल्यारूच गेल्यो. सरन्यायाधीश बोबडे निमाणे निकतोच विशय तडीक लायलो आनी गोंयची रिव्ह्यू याचिका चंद्रचूडाचे 3 वांगडी खंडपीठा कडेन दिली. आम्ही जी मागणी केल्ली चीफ जस्टिसा कडेन की आमचे जे हे रिव्ह्यू पिटिशन आसा पळय ते ह्या बेंचा कडेन कन्सिस्टिंग ऑफ जस्टीस चंद्रचूड हाजे कडेन अलॉट करपाचें म्हणून ते चीफ जस्टिसान इन प्रिन्सिपल मान्य केला. आणि आम्ही अशें आयकलां की ताणें इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या रजिस्ट्रीक की ही जी आमची रिव्ह्यू पिटिशन आसा ती त्याच बेंचाक दिवपाची अशें म्हणून एक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या म्हणून आमची खबर आसा. आमी आतां फक्त वाट पळयता की फॉर्मली कितें ताजें आमकां मेळटा काय म्हणून. आनी जास्त करून आमकां ते 9 तारखेकूच कळटलें की रजिस्ट्रीन भितरल्यान कितें इन्स्ट्रक्शन्स आयल्या ती. सो आमी वाट पळयता 9 तारखेची. कंपन्यांच्या याचिकांबरोबर जोडून सरकाराचे रिव्ह्यू याचिकेची सुनावणी जावची म्हूण गोंय सरकाराचो यत्न आसतलो. कोर्टान सांगलें जाल्यार 9 सप्टेंबराकूच सरकार केशीचे मेरिटाचेर आर्ग्युमेंटाक तयार आसा म्हूण एजी सांगता. आनी जर ते 9 तारखेक आमचे जर रिव्ह्यू पिटिशन त्या बेंचाक जर आयला जावं अलॉट जाला अशें जालां जाल्यार त्या दिसा आमी रिक्वेस्ट करतले की आमचे रिव्ह्यू पिटिशन आनी हे जे SLP आनी रेट पिटिशन आसा पळय वेदांताचे आनी गीता बाला परोळेकर ही दोनूय पिटिशनां बरोबर घेवपाची आनी आमचे रिव्ह्यू पिटिशन ताच्या बरोबर घेवपाचे म्हणून अशी आमी मागणी करतले. एक्चुअली आमी पयलीं पासून तयार आसा मेरिटाचेर आर्ग्यू करपाक फुल्ली प्रिपेर्ड आसा. जर आमचो जर कोर्टान जर सांगलें की त्याच दिसा आपूण आर्ग्युमेंट घेता आमचे म्हणलें जाल्यार आमी फुल्ली तयार आसा आनी आमकांय एकदम गरज आसा की बेगीन केस जावपाक जाय. सो आमी सामके तयारीन आसा आनी त्या दिसा आमी ट्राय करतले ही केस आमी आर्ग्यू करपाक. ओके. असं पंचायतीचे आपल्याक पार्टी करचे म्हणून आहा पळय न्हू तेवूय बी हितूनच येतले. हय तांचे म्हणणें कोर्ट आयकून घेतलो. फाटले फावटी जेन्ना कोर्टाक ताणें सांगलें की आमचे म्हणणें आयकून घेवंक जाय म्हणून तर कोर्टान तांकां सांगलें की आयकून घेवपाक कांय हरकत ना. तुमचे कितें म्हणणें आसा तें आमी आयकून घेतलें म्हणून. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.